सारमानस फेरी सेवेवयलो ताण कमी करपा खातीर पिळगांव आनी आमोणे गांव जोडपाचो प्रस्ताव विचारांत आसा अशी माहिती आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिल्या। पिळगांव गांवाची उदरगत करतना खेळा मैदान बांदपा खातीर यत्न चालू आसात अशें तांणी सांगलें। पिळगांवच्या श्री शांतादुर्गाच्या देवळा खातीर 40 लाख रुपया खर्च करून आगर शाळा बांदतात। बिरेस्तारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हाजेरीत ह्या प्रकल्पा खातीर बुन्याद घाली। सुसज्ज असे मैदान मेळोवपाक जाय ही सुद्धा आमच्या एक दूरदृष्टी विचारान आमी हेजेर वाटचाल केल्ली आसा, पावलां उखल्लेली आसा। दुसरें म्हणजे एक हे बॅट असल्या कारणान म्हणजे आमचो जो भाग आसा मय मतदारसंघाचो जो भाग आसा तो मांडवीच्या तिराचेर आसा, म्हणून जास्तीशी आमकां फेरीबोट सेवा ही वापरची पडटा। आयज आमकां सारमानशा वरसून जर मार्शलान वयतलो जाल्यार ही सेवा जी आहा फेरीबोट सेवा ही खरेंच आमकां त्रासदायक कशी आसा। आता ही सेवा जर आमकां जर काडटलो जाल्यार आमकां खंय तरी एक रस्त्याचे आनी पुलाचे आयोजन जावचें, प्रोविजन सरकारान करचें हो विचार आमचो आसा। आज देवी कडेन सांगपाक म्हाका खूब खुशी भोगता। देवान जर आशिर्वाद आमकां अशें दिले आनी सगळ्या ग्रामस्थांचें जर सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार ह्या भागान जे आमकां पिळगांव सारमानस टू आमोण्या हे भाग हो जो भाग आहा हो कनेक्ट करपाक प्रपोजल आतां दिल्लो आहा ब्रिजाचो, आनी हे जर ब्रीज जाले 100 मिटराचें एक ब्रीज जर जालें जाल्यार ह्या बाना वरसून आमोण्या वचपाक आमकां जो प्रोविजन आसा त्या प्रोविजनाचेर एक व्हडलें ब्रीज जावन रस्तो सुरळीत लोकां खातीर जावचो असो आमचो एक प्रस्ताव आमी सरकार दरबारी मांडलेलो आसा। मुख्यमंत्र्यान खातीर आमकां हिरवो कंदील दाखयल्लो आहा, म्हणजे ग्रीन सिग्नल दिल्लें आसा। PWDक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा ह्या जागेचें सर्वेक्षण करा आनी जागा हस्तांतर करपाक जाय। काही जे आमचे शेतकार आसतले शेतकार भावांक ते जागेचे पयशे दिवचे पडटले, अशे तरेचे हे जे कामां आसा ही सुरवात जाल्ली आसा।